पळयल्यार आमकां बरें दिसलें. तेका नांव वचून देव बरें करूं. आयचो आमच्या गुढीपाडवाचो उत्सव एक आमच्या श्रीकृष्ण देवस्थानाचे आनी हो उत्सव जालो आमी खूब वर्सां मनयतात आनी हे फावटी आमकां 49 आनी फुडल्या वर्साक 50 वर्सां आमकां कंप्लीट जातली. हे उत्सव करता आमी. तर हे आतां खूब भाविकांनी हांगा येतात, वर्सान वर्स आनी वाडत असतात. तिने पळयलां आसतलें आमचें कशें काम चलता आनी फुडल्या वर्सा आमचो असो टार्गेट आसा की बाकीचीं कितें कामां उरल्या देवस्थानाचें जावं राखणदाराचें जावं देवीचें जावं स्थापना करपाची ते फुडल्या वर्सा 50 जाता म्हणल्यार आमकां ते कंप्लीट करूंकच जाय. आमचो सर बाबा आदोलवास हो पयलीं MLA आसा तेन्ना सुद्दां आमकां हेल्प करतालो देवस्थानाक आनी आतांय तो हेल्प करता. तेन्ना ना म्हणना, जेन्ना तेज्या ऑफिसान गेल्या ना घरा कडेन गेल्यार सुद्दां ना म्हणना. तशेंच बाब सोशल वर्कर रुपयजी तेणेंय आमकां असं हेल्प केल्लें आसा. आनी बाकीचे जे भाविका आसात खूब जाणांचे आसा नांवां घेवंक टायम ना आनी कितले तेणी एमावंट दिल्लो आसा तोय सांगपाक तितलो वेळ ना. तांकां सगळ्यांक ह्या देवस्थानाच्या वटेन सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच उत्सवाक येवचें. तशें आयज आसतलें आमचें आतां भजन जावन महाप्रसाद चालू आसा. फाल्यां आसतलें नाटकाचो प्रोग्राम आनी परवांय आसतलें नाटक. तर सगळ्यांनी येवचें आनी चड करून देव बरें करूं म्हणटा सराक आनी हांगा येयले म्हणून आपलो टायम काडून हांगा. आमचे हिंदू भाव भयणां गुढी पाडवाची परबी मनयता आनी आज आमी श्री कृष्णा देवस्थान तेंची आज सुरवात जाला पुजा. सो आमी ते वर्सां वर्सां आपयताय आमकां तेजे कमिटी हांव काळजंदार देवळ करपटा तेंचें आमंत्रण आमी ते आमंत्रणान आमी पावले आनी थिंगा हांव आमकां हॉनरेबल MLA काळजंतान देवळ म्हणटा कित्याक आमच्या गांवांत तो येयला एक भेट दिवपाक आनी तेजे न्हू सदांच सगळे धर्माक तेजो आशिर्वाद. आपल्या कडेन कितें जाता तो हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन तें पळयना. सो आपल्या कडेन कितें जाता तें सगळ्या धर्माक आदर. सो हेंच हांव ताका मागता की देवान तेजे जायती भेसांव घालून की ही युनिटी तो सांबाळटा. टोटली कॉन्स्टिट्युएन्सी तेणे युनिटी सांबाळ्ळ्या आनी ताका लागून लोक ताका भाकायता आनी तेच पासून ही कमिटी आज सांगताली सर येयल्या पळोवन आनी तो बिजी आसतना देखून तो येयला. हेका कारण ही युनिटी सदांच सांबाळपाक आनी येतो ती वर्सां येतो तें वर्स 50 वर्सां एक घडून हाडलें. सो देवाक मागता तांकां ही 50 वर्सां करपाक ताका देवान जायते भलाक दिवं आनी तेची सगळी कमिटी देवान भलाक दिवं आनी त्या आड्या वेल्या शारांत समस्काय शांती दिल्या म्हणून आयज हांव आमच्या वेलसांव गांवांत तो धाकटोसो आमचो गांव वेलसांवचो तो बेले वाड्यान हांगासर हांव आयिल्लो आसा आनी हांगासर आमी पळयता आमचे जायते भाव हांगासर पयलीच फावटी हांव आमचे आयचे गुडी पाडवाची सगळे भावा भयणांक परबी दिता. आनी आयज हांगासर हांव देवस्थानांत जे आमचे श्री कृष्णा देवस्थान बेले हांगासर आसा. हांव हांगासर पांय पडपाक गेल्लो आनी म्हाका तेणी इन्वायट केलो. ताका लागून हांव ताका कालच्यान देव बरें म्हणून आमचे मदीं म्हजो इश्ट असो आमचो सर रघुजी आसा बाकीचे कम्युनिटीचे मेंबर हांव ताका म्हज्या नांवान तुमकां सगळ्यांक कालच्यान देव बरें करता तुमी म्हाका हांगा इन्वायट केलो. तुमकां खबर आसा जायतीं वर्सां जालीं ते म्हाका इन्वायट करता. हांव हांगासर देवाक पांय पडपाक येता आनी सदांच जेन्ना म्हजो टायम येता तेन्ना म्हाका सदांच ताचो हेल्प आसा आनी हांव तो केन्ना विसरूंक शकचो ना. हांव जाणा ताची जायते हांगासर देवूळ आसा हे आमचे एक सायडीन म्हणल्यार जाता एक बेले एक धाकटोसो गांव भितर आसा आनी हो बरें जावचें हें म्हाकाय दिसता आनी तेचें प्रपोजल आसा. ताका आतां आमच्या भावान सांगलेलें आसा 49 इयर्स जाल्लीं ऑलरेडी कंप्लीट जालें आसा हे देवळाक येत्या वर्साक 50 वर्सां भरता आनी म्हाका दिसता ते 50 वर्सां भरता म्हणजे हांव पळयतालो तेजी कमिटी 50 वर्सां ते बरें इतले उमेदीन आसा कित्याक 50 वर्सां ते सेलेब्रेट करपाक येत्या वर्साक रावता. हांव मागता तेजे लागीं जाता ती भाशेन ताणें येत्या वर्साक आमी 50 वर्सां बरे भाशेन करुया. जें म्हजे सायडीन कितें एज MLA एज हांव ZP आसतना देखून म्हाका जें कितें जाता तें सदांच हांव जाता ते भाशेन हांव हेल्प करता आनी आतांय एज MLA म्हाका केल्लो आसा. म्हजी एक कर्तव्य आसा जें म्हजे लागीं कितें जाता तें ताका दिवपाक हांव सदांच तेजें बरें आसतलो. तें सदांच म्हजें बरें आसा. हांव सदांच ताका बरें मागता आनी हांव समजता श्री कृष्णा देवस्थान हाका बरें आशीर्वाद दितलें म्हणून.